म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाच्या उल्याक जबाब दिवन पवित्र सभेन गेल्ल्या वर्सा ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांतान परिशोदीक यात्रा सिनोडल जर्नी सुरू केली. ती अजून चालू आसा. फुडल्या 2 वर्सां ती चलतली. आनी हे परिशोदेक यात्रेक आमच्या पाप साहेबान हो सोबीत विशय दिला. परिशोदीक सभा एकचार सोबागेलीपण आनी मिसांव. आनी होच पाप साहेबान आमकां दिल्लो विशय मनान धरून ह्याच्या नोवेनाच्या दिसा 7व्या दिसा जेन्ना आमी बागयोंत आंद्रे धर्मदुतांची परब समोरमतांव हो सोबीत विशय वेंचून काडला. जेजूच्या पावलांनी चलून बागयोंत फ्रांसीस शावियरा भाशेन पवित्र सोबेन सोबागेलीपण उखलून दवरुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कोण भाशेन जेजू आपलें उक्तें जिवीत मुणयारपण सुरू करच्या आदीं गालिल्याच्या दर्या देगेर चलून वेता. जेजू सदांच चलून वेतालो. तो परिशोदीक मनीस आसलो. सिनोडल मॅन. ही वॉज वॉकिंग. लोकां मदें चलतालो. आनी जेजू दर्याचे देगेर चलतना तो दोगां भावांक पळयता. ते खारवी आसले. पेद्रू आनी आंद्रे आपलीं झाडां मारताले. आनी जेजू तांकां पळयता. जेजू आमकांय पळयता. आनी जेजूची नदर सदांच मोगाची काकळुतीची नदर. तो तांचेर मोगाची नदर घालून तांकां उलो करता. तांकां आपयता. म्हजे फाटल्यान यात. हांव तुमकां मनशांक धरतात तसले खारवी करतलो. आमी आयज सगळे हांगासर आसाव तीं जेजून आमचेर एक एकल्याचेर मोगाची दिश्ट घालून पवित्र स्नाना उद्देशी आमकां आपयले, विंचून काडले. ताचे शिस्त जावं, ताच्या कार्याचे सोबागेली जावं. आनी ते रोखडेच आपलीं झाडां सोडून जेजू फाटल्यान वेतात. जेजू चलून मुखार वेता. दुसरे दोग भाव झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव ते बी रांपणी शिंवताले. आनी जेजू तांकां पळयता आनी म्हणटा म्हजे फाटल्यान या. आनी ते न्हयच आपलीं झाडां पूण आपल्या बापायकूय सोडून जेजू फाटल्यान वेतात. जेजू उपरांत दुसऱ्या जाणांक विंचून काडटा. आनी जेजू आपल्या कार्यांक विंचूंक शेवट आपल्या जिविताच्या शेवटाक पर्यंत रावना. सुरवातेकूच विंचून काडटा. आनी तांकां आपल्या जिविताच्या आपल्या मुणयारपणाच्या स्कॉलान तांची आकारणी करता. जीसस फॉर्म्स देम इन द स्कूल ऑफ हिज लायफ एंड मिनिस्ट्री. तो तांचे बरोबर जियेता. तांचे लागीं उलयता. तांचें आयकता. तांकां शिकोवन दिता. तांकां देवाच्या राजाची बरी खबर परगट्टा. तांकां एक सारकेपणान वागोवन तांकां ह्या सहकारी फुडारीपणाच्या स्कॉलान तो आकारून हाडटा. आनी उपरांत तो तांकां पाठयतलो. आनी तांकां पाठयतना पुरयान एक एकल्याक धाडिना. दोगां जाणांक बरोबर धाडटा. आनी ते परत येतोच तांकां घेवन बसता. तांचें आयकता. तांच्या वावराची मुणयारपणाची मोलावणी करता. आनी हे भाशेन सोबागेलीपणान आपलें फुडारीपण चलोवंक पवित्र सोबेचे सोबागेलीपणान जियेतले फुडारी जावंक जेजू तांकां आकारून हाडटा. बाबा भयणीनो, हेंच आमकां बागयोंत पावलू सांगता. पावलून एक पावटी जेजूचो खासगी अणभव करून जेजूचो मुणयारी, जेजूचो पाटलावदार जाल्या उपरांत पवित्र सभेची खबर करून तो म्हणटा पवित्र सभा एक कूड कशी जावन आसा. जेजू एक कुडीचें मस्तक. आनी जे भाशेन आमचे कुडीक जायते सांदे आसात. म्हाका दोळे आसात, कान आसात, हात आसात, पांय आसात. एक एक सांदो आपआपलें काम सोबागेलीपणान करता देखून आमची कूड मजबूत आसता. एक एक सांदो दुसऱ्या सांद्यांच्या एकसरान रावून सोबागेलीपणान आपआपलें वेगवेगळें काम बरे भाशेन करतात तेन्ना आमची कूड बरे भलायकेन आसता, मजबूत आसता. ते भाशेन बागयोंत पावलो म्हणटा आमी पवित्र सभेचे वांगडी. वेगळीं वेगळीं कामां आसात. वेगवेगळ्यो सेवा आसात. वेगवेगळीं मुणयारपणां आसात. पूण आमी पवित्र स्नाना उद्देशी सगळीं जेजूचे कुडीचे सांदे जाल्या. आनी देखून आमची सगल्यांची सांगाती जबाबदारी एकसरान जियोंक, सोबागेलीपणान वावरूंक आनी हे भाशेन सहकारी मोनान पवित्र सभेचें आनी जेजूचें कार्य चालू दवरूंक. हेंच
बागयोंत फ्रांसीस शावेरान केलें जेन्ना तो उदेंतीक थान हांगासर आयलो लोकां मदें जियेलो लोकां लागीं उलयलो लोकां लागीं उलोवन भास शिकलो ह्या गांवची खबर लोकां कडेन शिकलो आनी लोकांचोच आदार घेवन वाडलेल्यांचो तरणाट्यांचो भुरग्यांचो आदार दिवन ताणें आपलें मुणयारपण चलयलें बागेलीपणान दुसऱ्यांच्या सांगातान रावून ताणें बागेलीपणान आपलें मुणयारपण चलयलें ताचें जिवीत आमकां सगल्यांक एक स्फूर्ती आमचो पाप साहेब आमकां उलो मारता ते भाशेन आमी पवित्र स्नाना उदेशी जेजूचे पाटलावदार ताचे कुडीचे सांदे जाल्याव हे कुडीन जायतीं कामां आसात पाद्रींक तांचीं कामां आसात मोठवाशांक तांचीं कामां आसात लौकिकांक तांचीं कामां आसात लौकिकां मदें वेगवेगळीं मुणयारपणां आसात पूण हीं सगळीं मुणयारपणां आमी बागेलीपणाच्या मनान चलोवंक आमी एकामेकाचीं भाव भयणां आमकां पवित्र स्नाना उदेशी एक मुळावें व्हडपण आनी एक सारकेपण मेळ्ळां म्हूण ओळखून आमी सगळीं सांगातीं बागेलीपण पवित्र सोबेन वेगवेगळ्या पावंड्यार आमच्या फिरगोजांनी आमच्या धर्म प्रांतांनी आमचे पवित्र सोबेन बागेलीपण उखलून धरूंक सहकारी मनान पवित्र सोबेच्या जिवितान आनी कार्यान आमी सगळीं शिताबेन मिसळ जावंक हें व्हडलें आव्हान आमचे मुखार आसा बाबा भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान बागयोंत पावलू रोमकारांक बरोवन म्हणटा देवाची बरी खबर हाडटात तांचीं पावलां कितलीं सुभागी देवान तुमकां आनी म्हाका एक एकल्याक विंचून काडल्यान आमी नोयच देवाची बरी खबर उतरांनी परगटूंक पूण आमचें आखें जिवीत आमची वागणूक आमच्या जिविताची गोवायतकी एक थांबोन आसलेली जेजून हाडलेल्या बरे खबरेची परगटणी करूंक आयज बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन धर्मदूत बागयोंत आंद्रेची विणवणेन आमकां असलें बागेलीपणाचें मन जेजून दिवंक आनी आमी सगल्यांनी याज्ञिकांनी मोठवाशांनी आनी लौकिकांनी आमचें मुळावें व्हडपण पवित्र स्नानांचेर दवरलेलें आसा म्हूण ओळखून एकामेकाचो हात धरून एकामेकाक मानान लेखून बागेलीपण पवित्र सोबेन सदांच बागयोंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन उखलून धरूंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया.